बेरेस्तार 11 जुलै भाग्यवंत बेनेडिक्ट मुखेल बोल तुम्ही फुकट घेतलां फुक्यात दियात नियाळा गादार एके फिरगोजींत एक देव संदेशकान बारी वावुरतालें उद्योग भयण आसलेलें जायते जबाबदारी ताचे भुजाचेर आसली खूब बरो तोतुनीचो वावर आपल्या फिरगोजेन तिणें केलो जायत्या जाणांनी तिका वखाणी दिली जाल्यार खूब जाणांनी तिचेर फातोर मारले जायत्यो आडखळ्यो तिचे वाटेन घेतल्यो आनी तिका हारोवंक ताच्यो मांडण्यो आसल्यो पूण भयण संदेशकान्नीन आपलो धीर सोडूंक ना देवाचेर तिचो खोल पावार्थ आसलो आनी ताचेरूच फात येवन ती अदीक नेटान वावरूंक लागली देवाचे वावरान जोयत मेळूंक झूज मांडून हाडूंक दुसऱ्यांक उडोवन आपूण उद्योज जावंक वावरूंक हें जेजूचें कार्य काय खरेंच आमी जेजूचे देव संदेशकार काय आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां शुभ वर्तमानान परगटणार जावंक उलो करता जितली देवाची वळख आमकां दिसा दिसपोटी जिवितांत फावो जाता जावं ते देवाचें उतर वाचून ताचें नियाळ करून पुस्तिकां वाचून मिसांत भाग घेवन पाद्रीचो शर्मा आयकून आदी तीच वळख आमी व्हडा उर्बेन आनी खालतेकायेन दुसऱ्यांक दिवंक जाय जायत्या फिरगोजेच्या संस्थांनी मिसळ जावन आमी एक उर्बेन भरलेलें जेजूचें गोवाय जावंक फावो तशेंच आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या सांगात्यांक आमी जेजूची वळख दिवंक जाता म्हजो थाराव एक तरी संस्थेचो वांगडी जावन जेजूचो उर्बेवंत गोवाय ल्हानविकायेंतल्यान जावंक वावुरतलो